मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमच्या सेवाधर्मीक वर्साचो निमाणो आयतार 34th संडे आनी सर्व आमी समोर वतो क्रिस्त रायाची परब. आमचो सेवाधर्म लिटर्जिकल इयर 3 भागांनी वांटलोले आसा. पयलो भाग नातालांचो काळ, दुसरो भाग पास्कांचो काळ आनी तिसरो भाग ऑर्डिनरी टायम ऑर टायम ड्युरींग द इयर. आतां एका काळार एक जेजूचो गूठ इग्रोजमात पोरजे मुखार दवरता. पयलो काळ नातालांचो काळ, ताका एडवेंट आसा आनी पास्कांच्या काळाक पिराचेचो काळ लेट आसा. नातालांच्या काळार आमी सुरवातेक एडवेंटाक ज्यो प्रोफेसीज प्रवादिनी सांगून दवरलेल्यो देवाचो पूत येतलो म्हूण त्यो नियाळटाव आनी मागीर नातालांच्या काळार जेजूच्या जल्माचो गूठ आमी नियाळटाव. दुसरो काळ पास्कांच्या काळाक आसा लेंट पिराचिताचो काळ, जेजूचे कोश्ट मरण नियाळटाव आनी मागीर पास्कांचे दीस जेजूच्या जिवंतपणाचो गूठ नियाळटाव. ताचे ते 2 काळां भायर आनी काळ आसा तो सादो काळ, ऑर्डिनरी टायम, टायम ड्युरींग द इयर. जेजूचे पब्लीक लायफ, बाप्तिस्म घेयलो जेजून आनी मागीर देवाची ओळख दिवंक देवाचें उतर परगटूंक लागलो आनी परगटतना ताणें कसल्यो कसल्यो मिलाग्री केल्यात ते आमी नियाळटाव. आनी हो काळ हें वरोस आमचे इगोर्जेचें जें सुरू जाता आदवेंताच्या पयले आयताराक तें आतां आमी क्रिस्तरायाची परब करून सोंपयताव. दाखयताव की जेजू क्रिस्त सगल्यांचो राजा. जिवे आसात जिवे नात, दिसती पडटात दिसती पडनात, तांचो राजा. हें फेस्त सुरू जाल्यार आयज 100 वर्सां भरतात, 100 years. This feast was established by Pope Pius XI in 1925. पाप साहेबान हें फेस्त सुरू करपाक there are historical reasons कित्याक लागून पाप साहेब पायस 11 पियो 11 हाणें कित्याक सुरू केलें. द वर्ल्ड वॉर 1 जें सुरू जाल्लें on 28th July 1914 आनी हें वर्ल्ड वॉर सोंपलें in 1918 on 11th November. हें वर्ल्ड वॉर 1 सोंपल्या उपरांत the world was going through a tremendous change of materialism. हो संसार materialistic जातालो. Governments were becoming totalitarian, absolute dictatorial, and people were becoming atheistic. देव धर्म नासलोली. Science can explain everything. We don't need God. देव नाका, देवाची गरज ना. सायन्सीन सगळें एक्सप्लेन करूंक जाता. सो संसार देवाक विसरतालो, देवाची गरज ना अशें म्हणटालो. असले परिस्थितींत पाप साहेब ह्या संसाराक जबाब दिता. The church has a prophetic role in the world. संसार वांकडे वाटेन वयता तेन्ना इग्रोजमात आपलो ताळो उबारता आनी त्या काळाच्या ह्या मटेरियलिस्टीक संसार जाता तेन्ना पाप साहेबान आपलो जबाब दिलो आनी स्टॅब्लिश केलें हें फेस्त 1925 वर्साक फिस्ट ऑफ क्रायस्ट द किंग, जेजू राजा.
आमकां सगल्यांक देवाची गरज आसा. आमकां देव जाय, जेजू जाय. आनी जेन्ना आमी म्हणटा जेजू राजा कोणाचो? कोणाचो राजा जेजू? नॉट ओन्ली ह्युमन बिईंग्स, मनशांचोच राजा न्हय जेजू. सर्वां सोगटांचो, एवरीथींग. वयर मळबार नोखेत्रां आसात, चंद्रीम आसा, सुर्या, जेजू राजा तांचो. संवसारांत झाडां पेडां मनजात आसा, जेजू राजा तांचो. संवसारांत आमी मनशां आसां, जेजू राजा ताचो. This is visible world and there is invisible. दिसती पडोना, आंज बोडवे आसात, तांचो राजा जेजू. So Jesus is the king of visible and invisible. आनी खंय मेळटा आमकां ही दोतोन की जेजू धोनी म्हूण? वाचात गॉस्पल ऑफ जॉन चॅप्टर 1. जोवांचें शुभ वर्तमान, पयलोच आवेस्वर, सुरवात जोवांच्या शुभ वर्तमानाची. कितें म्हणटा? इन द बिगिनींग वॉज वर्ड, द वर्ड वॉज गॉड, द वर्ड वॉज विथ गॉड and the word was God. Through him everything has been created and there is nothing which has not been created through him. ओरोमाक सोब्द आसलो, सोब्द देवा सोबें आसलो, सोब्द देव जावन आसलो. ताचे उद्देशी सगळें रचलां आनी ताचे विणे आयलोलें कांयच ना. There is nothing which did not come to him. Everything has come to him. So जेजू राजा सगळ्याचो. सगळें देवा बापान ह्या उतरा शब्दा उद्देशी, जेजू उद्देशी रचलां. And the word became flesh, says Gospel of John chapter 1 verse 14. तर ओस्तो राजा हाचे उद्देशी सगळें रचलां. देखून सगळ्यांचो, सर्वां सोगटांचो राजा जेजू. आतां द किंग्स संवसारांत राजा पळय आसले ते उणे जायत गेल्यात. Tell me which are the places where there are kings, which are the country? Can you tell me any country where there is king? Now the president, prime minister are ruling the nations. Tell me any nation where there is a king. Sangai burgi sangai. King of? Where is king? In Saudi Arabia. There is king in Jordan. There is king in Bhutan. So there are some kings still. पूण आतां president, prime minister ruling करतात. पूण those kings were dictatorial. आपूण सांगता तुमी आयकात. पुर्तुगेजीन म्हणणी आसा. पुर्तुगेजीन म्हणणी आसा, você mandar, eu andar. जांकां पुर्तुगेज समजता ते जाणात. você mandar, eu andar. तूं कमांडी, हांव तें कोत्ता. तूं सांग, हांव कोत्ता. असलें राज. você mandar, eu andar. असलें राज ते राजांचें. So there is a world of difference between the kingdom of Jesus and kingdom of the kings. राजांचें राज आनी जेजूचें राज ते भाशेन एक सारकें न्हय तें. जेजूचें राज जावन आसा नितीचें, जस्टीस. नीत आसा. जेजू कोणाक वनीत करिना. Now even today in the courts, many a time आमकां नीत मेळना. Sometimes in the courts, even the judges have been purchased. Sometimes. And we have seen it happening in India. म्हणटोच नीत ना. पूण जेजूचे राज्यांत सगळ्यांक नितीचें राज. जेजूचें राज जिविताचें राज. किंगडम ऑफ लायफ, नॉट किंगडम ऑफ डेथ. संवसारांत सुइसायड आसा. संवसारांत मर्डर आसा.
संवसारांत एवटेनेजिया मसी किलिंग आसा. जेजूचें राज सुइसायडीचें न्हय, मर्डराचें न्हय, एवटेनेजियाचें न्हय. जेजूचें राज जिवीत दिता, लायफ जिवीत दिता तसलें राज. जेजूचें राज सवस्कायेचें राज, किंगडम ऑफ पीस. वयता थंयच वायलन्स, वयता थंयच हेट्रेड. पळय इंडियेक कितें जाता तें क्रिस्तांवांमध्ये, मुसलमानांमध्ये, हिंदुवांमध्ये आमचें राज चलयतात ते जायते फावटी फुटी घालतात, वायलन्स चलता. जेजूचें राज वायलंट न्हय, जेजूचें राज सवस्कायेचें. धर्माच्या नांवान, जाती कातीच्या नांवान उजो घालतात जायते राजांनी, पूण जेजू सगल्यांक एकसारकें घेता. देव सगल्यांचेर पावस धाडटा, सगल्यांचेर वत धाडटा, कोणाक डिफरन्स करिना. जेजूचें राज इज किंगडम ऑफ पीस, सवस्कायेचें राज. जेजूचें राज बोगसण्याचें राज. काकूळसार देव तो, जो मनीस आपली चूक वळखून घेता आनी बोगसणें मागता ताका जेजू बोगसणें दिता. देखून कुमसाराचो साक्रामेंत घडलेलो आसा. तूं जेन्ना तुजी चूक वळखून घेता आनी कुमसाराक वेता, दूख धरून बोगसणें मागता, तुका पातकांचें बोगसणें मेळटा. पळय आयज जे शुवर्तमान आमी आयकलां, गॉस्पल ऑफ ल्यूक, कितें घडलें. उजव्या हाताच्या चोरान कितें म्हणलें, म्हाका हें हांव भोगतां तें नितीन फावो जालां, म्हज्या कर्तुबां प्रमाणें हांव भोगतां. सो ही एक्नॉलेजीस हीज फॉल्ट. आय एम अ सिनर, हांव पातकी, हांव चुकलां. आनी तेन्ना जेजूक म्हणटा, जेजू म्हजो उगडास कर, जेजू म्हाका साणी नाका, जेजू म्हाका सोडी नाका, हांव पातकी. आनी कितें केलें, जेजू कुर्सार मरतना जेजून कितें म्हणलें, हांव तुका सांगता आयज तूं म्हज्या बराबर स्वर्गा राज्यांत आसतलो. जेजून ताची पातकांय भोगशिलीं एन्ड द पनिशमेंट फॉर सिन्स, जो पातकांक फारीकपण दिवचें आसा तेंवूय भोगशिलें, क्लियर्ड ऑफ एवरीथींग. आनी जेजून ताका आपणाचे बराबर स्वर्गाच्या राज्यांत भितर काडलो. सो जेजूचें राज भोगसण्याचें. जीजस इज द किंग ऑफ मर्सीज. जेजूचें राज मोगाचें लाभ, हेट्रेड न्हय. आयज आमच्या भारतांत कितली म्हूण हेट्रेड. एका धर्माच्या मनशाचेर दुसरे हेट करूंक शिकयता. जे आमचे राज चलयतात ते मोग ना तांचे मदें, फकत राग तांचे काळजांत. पूण जेजूचें राज मोगाचें. पळय ती पोर्तुगालान सांपडलेले वस्तुरेक सगळे फातरांनी मारून उबे रावल्यात, फातर हातांत घेवन आसात. आनी जेजू कोण भाशेन तिका साल्वार कोत्ता आनी निमाणो तिका म्हणटा, बाय कोणेच तुजेर फातर मारूंक ना, हांवूय मारिना, शांतीन वच आनी पातक करिनाका. जेजूचें राज इज इन्क्लुसीव, एक्सक्लुसीव न्हय. हांकां भायर सर्वीस दितना क्रिस्तांवांक सर्विसो नात, मुस्लिमांक नात, फकत दुसऱ्या एकाच धर्माच्या मनशांक सर्विसो. एक्सक्लुसीव. जेजूचें राज एक्सक्लुसीव न्हय, इन्क्लुसीव. ताणें 12 आपोस्ल विचून काडले. कसले मनीस, वेगवेगळे तरेचे मनीस, वेगवेगळी सायकॉलॉजी तांची. खरेंच म्हळ्यार एकामेकाचे थोडे दुस्मान. फॉर एग्जाम्पल मॅथ्यू वॉज टॅक्स कलेक्टर आनी सायमन द झॅलट पेट्रिऑटीक. सायमन द झॅलट हे पेट्रिऑटीक आहात तांकां, आनी टॅक्स कलेक्टरान पळोवना दुस्मान. कित्याक टॅक्स कलेक्टर आर सपोर्टींग द रोमन एम्पायर, whereas
Simon the Zealot belongs to an association which is totally against the Roman Empire. रोमांची जुलूमशाही colonization नाका तर दोगांयकूय पडना एकलो supporting the colonial system of Romans and Simon the Zealot is totally against the occupation of Israel by Rome. So दोगांयकूय पड दुश्मन तरी आसतना जेजून तांकां एकठांय केले आपले आपोस्तल केले दोगांयकूय एकठांय जिवंक शिकयले. So जेजूचे राज is inclusive not exclusive. तर प्रितीच्या बाबा म्हणीनो असल्या राजाची तुका आनी म्हाका जेजून केल्यान वांटेली गोवाय. यू आर द विटनेसीस ऑफ द किंगडम ऑफ क्रायस्ट. तुमच्यांनी हो संसार चलता तसो चलूंक जायना. तुमी जेजूची बातिजमाच्या दिसाक तावन जेजून तुमकां आपणाच्या वावरांत वांटेली केल्यात. शेअरर्स इन द वर्क ऑफ क्रायस्ट. यू आर द विटनेसीस ऑफ क्रायस्ट. म्हण तोच जेजूचे राज परगटूंक जाय न्हू देंवचाराचे राज इनजस्टिस उनितीचे देंवचाराचे राज रागाचे आनी हेटीचे. देंवचाराचे राज तुय सगळें वांकडेपण आसा इवल आसा ते देंवचाराचे राजांत. जेजूचे राज ऑल गुडनेस and you and I are called to be the sharers and witnesses of the kingdom of Christ.